परिषद आपोवपाचो उद्देश आम्ही सत्तरी बिचोली बार्देस तालुक्याचे धनगर समाजाचे आमचे ज्यो संस्था आसा तालुका वायज त्यांच्या माध्यमांतल्यान पत्रकार परिषद आपयता। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा धनगर समाजाचो विषय जो आसा गेली कित्येक वर्सां 2003 राज्यान हांगा गावडा कुणबी वेळीप ह्या तीन समाजाक धनगर अनुसूचित जमाती म्हणजे ST ट्रायबल स्टेटस दिलो गेलो आणि त्या वेळापासून वांगडा आम्ही गावडा कुणबी वेळीप धनगर हे एकत्रितपणे मागणी करताले आणि 2003 तांकां तो दर्जो प्राप्त जालो आणि धनगर समाजाक मेळोना तेन्ना पासून आमचो जो हो लढो आसा जो शासकीय पातळीचेर सुरू आसा आणि हो विषय सरकाराच्या मार्फत गेली 17-18 वर्सां केंद्र सरकाराक विविध अहवाल काढून दिले। ते अहवाल काही शिल्लक त्रुटी काढून राज्य सरकाराक परतून धाडले आणि आज शेवटी परिस्थिती अशी निर्माण झाली त्यामुळे धनगर समाजाक ट्रायबल स्टेटस मेळोन नासल्या कारणान धनगर समाजाचे गोंय राज्यातील समाजाचे अस्तित्व धोक्यान येयल्ले आसा अशें म्हणचे पडटा आमकां। आयज तुमी पळयतात आज राज्यभर धनगर समाजाचेर विविध स्तराचेर अन्याय जायत आसा आणि जर STचो दर्जो जर प्राप्त जालो जाल्यार हेचे कडल्यान ह्या कायद्या अंतर्गत धनगर समाजाक संरक्षण प्राप्त जाता आसलें त्यामुळे आज धनगर समाजाचेर मोठे संकट निर्माण जाल्ले आसा आणि आता ताजे उदाहरण म्हटल्यार 2020 हे सगळे अहवालाचे रिपोर्ट धाडपा खातीर 2020 सरकारान ND अगरवाल समिती एक अधिकारी नेमून एक अहवाल केंद्राक धाडलेलो। नोव्हेंबर म्हयन्यात 2020 तो अहवाल गेल्लो। तो अहवाल आता त्यामुळे आमकां एक आशा निर्माण जाली धनगर समाजाक। आमचे आदरणीय उपमुख्यमंत्री राज्याचे आमचे नेते बाबू कोळेकर यांच्या सहकार्यान आणि यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी सहकार्य देऊन तो रिपोर्ट धाडलेलो। तो रिपोर्टू जो धाडलेलो धनगर समाजाच्या बाबतीत आणि धनगर समाज कसो कितें आदिवासीचो दर्जो ST स्टेटस ताका लागू जाता हे सविस्तर सगळे भितून नमूद केल्ले। परंतु आयज तो बी रिपोर्ट RGIच्या संस्थेन परतून गोवा राज्यात धाडला। त्यामुळे आमची जी आशा आसली आम्ही दवरलेली ह्या सरकाराच्या 2022च्या निवडणुकी पयलीं सरकाराचे ह्या भाजपा सरकारा कडल्यान हो विषय सुटावा जातलो असो आम्ही एक आशा दवरलेली आणि तुमकां सांगपाक एक उमेद जाता राज्यान जेन्ना ST दर्जो प्राप्त जालो तेन्ना 2003 भाजप सरकार राज्यान आसले केंद्रानूय भाजप सरकार आसले आणि मोठी आशा तांकां खबर हा विषय धनगर समाजाचेर अन्याय जालो हो तांकां खबर आसलो त्या पक्षाक खबर आसलो आणि हो विषय केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान राज्य सरकार सुटाव करतले अशी मोठी आशा आसली। पण आता आमकां हे आशा दिसना अशी जाल्या त्यामुळे धनगर समाजाच्या भितर प्रचंड नाराजी निर्माण जाल्ली आसा आणि त्या अनुषंगान आम्ही प्रयत्न सुरू आसा। या संदर्भात आमचे आदरणीय नेते बाबू कोळेकर हे प्रयत्नशील आसा पण तांकां बी त्याचबरोबर आता राज्य सरकारान बेगीतल्या बेगीन वेळ काढीत असताना आता ते अहवाल बिहवाल करपा जेन्ना अहवाल बिहवाल ते फक्त कितें RGIन दिला ताका ताबडतोब बेगीतल्या बेगीन एक 15 दिसां भितर लेटर म्हणजे ताका रिप्लाय ते रेक्टिफिकेशन मागला ते धाडूंक जाय अशी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन आणि ती धाडल्या नंतर मागीर ते आता ते हेचे पयलीं आयज पर्यंत लिगल ओपिनियन सरकारान हेचेर लिगल ओपिनियन घेवचें। धनगर समाज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयचे जनतेक खबर आसा धनगर समाज हो खरोच आदिवासी आसा। आयज जर कोणा विशीं आदिवासी कोण म्हणटले तर धनगर समाज आयज धनगर समाज रानावरान रावता तेंचे अजून पाऊल पूर्ण आसा आयज लोक अस्तित्व तेंचे आसा रानात म्हणजे आयज आमी इतले वर्सां त्रास काडून आणि हो आमी फक्त 18 समाजा वांगडा OBC वांगडा आमी आमकां दवरल्या आमी OBC वांगडा आमचे 18 समाज बाकीचे बांधव आसा पण हे खरो न्याय काय कितें म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यान नैसर्गिक न्याय आमी बी आर नॅचरल ट्रायबल आमी ट्रायबल कम्युनिटी रानान रावपी गोरवां बोकडां म्हशी राखून रानान दीस काडपी आमचे जाणटे ट्रायबल स्टेटस आमकां ना हे मोठे दुःख आसा आणि ह्याच बरोबर ह्या आयज जर इतले रिपोर्ट धाडून जर सेंट्रल गव्हर्नमेंट धाडटा जाल्यार स्टेटी गव्हर्नमेंटाचेर येता ते गव्हर्नमेंट एक बारीकशी कम्युनिटी एक 10-15 हजार लोकसंख्या असलेलो हो समाज हेका दिवं शकना तर सरकाराचेर प्रश्न निर्माण जाता त्याच्या खातीर सरकारान लिगल ओपिनियन घेवचे कायदो कितें आसा तो सगळो पडताळून पळोवचो आणि हेचेर जे कितें RGI क्लॅरिफिकेशन मागता त्या प्रमाणे सविस्तर त्या बेगीतल्या बेगीन 15 दिसां भितर दिवची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा।
आमकां गोंयच्या धनगर समाजाक खरेंच दुख्ख जाता की आमचो गेली 17-18 वर्सां पासून जो रिपोर्ट धाडटा आमी तो रिटर्न येत आसा. तर सरकारान आतां एक आमकां अपेक्षा आसली की आमचे नेते आसा आदरणीय श्री कवळेकर सर त्यांच्या माध्यमांतून हो प्रश्न सुटावो जातलो. पण आतां तरी सरकारान फायनल आनी थोड्या दिसांनीच इलेक्शन मूड जातलो तेन्ना आतां तरी सरकारान ह्या विशयाचो हो विशय आमचो आतां तडीक लावचो, नाजाल्यार हेच्या फुडें आमकां कितें तरी कठोर निर्णय घेवची पाळी येतली धनगर समाजाक गोंयच्या, अशें हांव सांगूंक सोदतां.